नमस्कार, यू आर वॉचिंग गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत. आणि आज आम्ही आयले आसात अणजुण्या, कारण खासा आज आमच्या बरोबर आसात वन अँड ओनली द मॅन हू इज ट्रेंडिंग ऑल ओव्हर गोवा, मिस्टर मोगेंबो. वेलकम टू द शो. हॅलो सर, नमस्कार. सगळ्या पयलीं मोगेंबो बाब, तुका जेन्ना पळयलो आज पयलीं येवन, एक म्हणजे अशें दिसलें की एरिसाक जो कोण पळय ट्रेंडिंग मनीस आसा गोंयांत, ताची सामकी भेट प्रत्यक्षाक जावप हें म्हाका दिसता एक हांव स्वताक लक्की समजता. पूण ताज्या पयलीं आमी हाजेर उलोवयाच, भासाभास करया, कन्वर्सेशन करया, लोकांकय कांय गजाली सांगया. पूण सद्याक जो पळय टॅक्सी इश्यू जो पळय आसा, हाजो एक्झॅक्ट स्टेटस कितें आसा हें म्हाका दिसता तुवें जर स्टार्ट करून सांगत जाल्यार मुखार मुखार भासाभास करपाक तितलीच बरी जातली. कशें कितें आतां तुवें सांगलें तें ट्रेंडिंग. आमकां एक्चुली हो विशय घेतना लायमलायट घेवंक जाय जावंक हिरोगिरी करपाचें अशें कांय ना. आमी गोंयकार, आमी आमचे टॅक्सीकार, गोंयकाराचो धंदो आमच्या हातीन उरोवंक जाय म्हणून आमची ही लढाई आहा. आतां कितें म्हाका हांगर हो विशय घेतना खंय तरी राजकारणी जावपाचो ना. विशय कसो आहा, हो आमचो टॅक्सीचो विशय जो आहा, हितून आमचो इमोशन्स एटॅच आहा. हो आमचो एक बिझनस न्हू, आमी एका सेल्फ एम्प्लॉयड म्हणून चिंतता, म्हणजे एक आत्मनिर्भर जावपाचो एक साधन म्हणून पळयता. कित्याक आतां पिढ्यान पिढ्यान हो 3 पिढी तर जातल्यो मोस्टली, थोड्यांची सेकंड पिढी आहा जे ह्या वेवसायान आहा, आनी ह्या वेवसायान तेंच्यांनी आपल्या भुरग्या बाळाक शिकोवन लग्न केलें, जावंक आपलो खर्चूय भागयलो. आनी हो जो वेवसाय आहा हो आयज 3ऱ्या पिढी कडेन आहा. कित्याक म्हाजो चुलतो सुद्दां एक टॅक्सीकार आसलो, आनी म्हाजी जे आतां बाकीचे भाव सुद्दां येयले आहा ते धंद्यान येयल्ले आहा. सो वेवसाय हो आमी गोंयकारांनी केल्लो. जेन्ना ट्युरिजम गोंयान येयल्ल्याक आमी करता, आनी हो वेवसाय गोंयकाराच्या हातीन उरोवंक जाय म्हणून ही सगळी आमची लढाई आहा. आतां विशय जाल्लो आहा तो गायडलायन्सीचो. खंय तरी सरकारान गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 हाडल्या. सो आमी हे गायडलायन्सीक ओपोज करता, बट तेज्या पयलीं आमी एग्रिगेटराक ओपोज करता. बेसिकली गायडलायन्सीक ओपोज करना, आमी एग्रिगेटराक ओपोज करता. सपोज एग्रिगेटर जर आमकां नाका जाल्यार आमकां पॉलिसी कित्याक जाय? कित्याक नाका? कारण जेन्ना प्रश्न जेन्ना येता, आज लोक जेन्ना सगळे जेन्ना उलयतात, जावं ते भासाभास करतात, पर्सनली मेळून उलयतात, किंवा मिटिंगेनी उलयतात, किंवा चड करून चडांत चड आज जर डिबेटी जर खंय जर पळोवपाक मेळटा त्यो आमकां सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा. जावं तो फेसबूक आसली, जावं तो इंस्टाग्राम आसली, जावं ते व्हॉट्सएप आसली. हाजेर लोक जेन्ना उलयतात तेन्ना लोक सदांच म्हणटात की ॲप बेस्ड टॅक्सी जी आसा ती गोंयांत येतकीर बरें जातलें. आतां तुमी हाजेर कशें डिफरेंशिएट करतात की कित्याक लागून नाका? हाजे फाटल्यान कितें तरी कारण आसपाक जाय. पळय विशय कसो आहा, लोकांक सोशल मिडियाचेर रावन डिबेट करच्या पेक्षा ग्राउंड रियलिटी पळोवंक जाय. कित्याक कोणूय येतलो फाल्यां आनी पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दितलो स्टुडियोन रावन आनी सांगतलो की ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत चलोवंक शकता म्हणून. तशी शक्यता जावंक शकना. कित्याक तुमी ग्राउंड रियलिटी पळोवपाची. बाबा ग्राउंड रियलिटी खरेंच टॅक्सी ॲप चलतलो गोंयान काय ना तो पळोवपाचो. आतां हो जो वेवसाय जाल्लो आहा तो आयज उणो टॅक्सी वेवसाय तरी 20,000 फॅमिली आयज हेजेर जगता. आतां आमी एग्रिगेटर हाडया कोणाक तरी, आनी हो वेवसाय पळय सेल्फ एम्प्लॉयड आहा, आत्मनिर्भर भुरग्यांच्या हातीन तो डिस्ट्रॉय जावपाची कंडिशन आहा. आतां गोंयांत कशें आहा, गोंयान वॉल्यूम जो आहा 15 लाख पॉप्युलेशन गोंयान आहा, आनी बिसायड्स ट्युरिजम हो वेवसाय खंय करूंक शकना. जंय जंय खंयसर जर हॉटेल लॉबी येयली, जावं ट्युरिजम पॉयंट वाडले, थंयसरल्या लोकांनी आपापली गाडी हाडून आमचो वेवसाय चालू केलो. सो हो वेवसाय आयज ह्या भुरग्यांचे आमचे जे लोकेलिटीन जो आहा त्या लोकेलिटीच्या भुरग्यांनी फायदो जावंक जाय. आतां कशें आहा, गोंयान ज्यो बाकीच्यो इंडस्ट्री आहा, मायनींग इंडस्ट्रीचो फायदो कोणाक मायनींग बेल्टाच्या भुरग्यांक जाता, तसोच जावंक जाय. फाल्यां जर आयज आमी कशें बोवंक मारता की आमकां एग्रिगेटर नाका म्हणून, फाल्यां जर मायनींग एरियान सुद्दां जर एग्रिगेटर हाडलो सरकारान, ट्रक एग्रिगेटराचेर चलयतले, ॲपाचेर चलयतले म्हटलें, थंयसरल्या लोकांक इफेक्ट जातलो तो. सो तसो वेवसाय खंयसर पळय आपलो जे आहा थंयसरल्या भुरग्यांक म्हाज्या हिसपान तरी सारको जावंक जाय तो. म्हाका दिसता की तुमचो जो तुमी वेवसाय पळय म्हणटात, पर्सनली म्हजें जाल्यार अशें मत की कोणूच गोंयकार ह्या वेवसायाच्या अगेन्स्ट ना. हांगा फक्त एक प्रॉब्लेम येता तो प्रायसिंगाक लागून. जेन्ना पयशे पळय जेन्ना पळय पिक्चराक आयले, कित्याक एवरीथींग इज मनी, एवरीथींग इज मनी, आनी मनी मेक्स यू एंग्री, मनी मेक्स यू एवरीथींग अशें आमी म्हणटात सदांच. आतां कितें आसा, जेन्ना हांव एक हालींच म्हाका दिसता एक 15 दीस मायज जातले, एक ट्युरिस्टान जो गोंयांक आयलो, इंडियन ट्युरिस्ट, डोमेस्टीक ट्युरिस्ट वी कॅन से, हॅड कम टू गोवा. ताणें एक एक्सपिरियन्स शेअर केला की 25 किलोमिटर आपणें ट्रॅव्हलिंग केलें म्हणटा तो. 25 किलोमिटराचें ट्रॅव्हलिंग जेन्ना आपूण गोंयच्या भायर जेन्ना ॲप बेस्ड टॅक्सी वेल्यान केलें, ताज्या परस गोंयांक आपल्याक जी पळय टॅक्सी पळय जे कोण पळय गोंयचे टॅक्सी भाव आसात, तांची टॅक्सी आपल्याक त्याच किलोमिटराक कितलेशे पटींनी आपल्याक म्हारग दिसली. सो हो ताणें एक्सपिरियन्स शेअर केलो.
सो आता कंपॅरिझन करता न्हू तेन्ना फेर कंपॅरिझन करूंक जाय. अपोलाचे ऑरेंजान कंपॅरिझन करूंक शकना. बट विषय तसो आसा की आमी कंपॅरिझन खंय करतात, आमी मेट्रोपॉलिटन सिटी काडून स्टेटीक कंपेअर करता. आता कशें आहा मेट्रोपॉलिटन सिटीन एप बेस्ड टॅक्सी आहा न्हू ती पॉयंट टू पॉयंट चलता जर थंयसर तितको वॉल्यूम आहा, थंयसर इंडस्ट्री आहा, बॉलिवूड इंडस्ट्री आहा, IT इंडस्ट्री आहा, आनी थंयसर ती चलोवंक शकता. बट गोंयांत तशें ना. बिसायड्स टुरिझम जर पळोवंक वतात नाल्यार गोंयांत टॅक्सीक तरी म्हाज्या हिसपान तरी बिझनस ना. कित्याक म्हणटा की आतां गोंयांत पळोवंक वता रेंट हे आमचे बायक प्रायव्हेट व्हेकल 80% लोकां कडेन प्रायव्हेट व्हेकल आहा. सगळे जाण आपले प्रायव्हेट व्हेकल हाज्या कामा खातीर हांव एक डिस्टर्ब करतलो तुमकां. पयर जेन्ना पळय एप बेस्ड टॅक्सीचो हालींच बोवाळ चल्ला गोंयांत, हे तुमकांय खबर आसा, सगळ्या गोंयाक खबर आसा. एकट्यान म्हणलें सोशली, ताणें येवन सोशल मिडियाचेर ताणें घालो व्हिडिओ की गोंयचे लोक गाडयो कित्याक घेतात, कारण गोंयाक जे पळय जो ट्रान्सपोर्ट आसा बशी सोडून ट्रेनी, हांगा तुमकां खबर आसा वी आर नॉट लायक अ मेट्रो सिटी अशें तुमी म्हणला. हांगा मेट्रो ना, म्हणजे जो पळय दुसरो पळय ट्रान्सपोर्ट उरता इट इज बस. बशीन भोंवप सगळ्यांलेच कन्विनियंट जायना बिकॉज ऑफ ड्युरेशन, बिकॉज ऑफ टायम मॅनेजमेंट. सो जे ऑप्शन उरता ते गोंयच्यो टॅक्सी, कारण बॉम्बेच्या भशेन काय हांगा तश्यो रिक्षा सामक्यो चलपी ना. सो टॅक्सीचे ऑप्शन उरले म्हणटकीर कितें जाता, जेन्ना पळय तूं तुगेलो प्रायसींग कंपॅरिझन करता इट इज टू हाय, आनी ताजे खातीर लोक मुद्दम स्वताची गाडी घेवन आपूण चलयतात. आनी समजा जर तर गोंयचे टॅक्सी पात्रांव समजा जर तर प्रायस जर तर खंय तरी रिजनेबल रेट जर आशिल्ल्यो जाल्यार गोंयचे लोक कितलेशे पटींनी कमी गाडयो घेतले आशिल्ले आनी टॅक्सीनीच ट्रॅव्हलिंग करतले आशिल्ले. सोशल मिडियाचेर लोकांक म्हणपाक काय न्हू. बट आतां विशय कसो आहा, सपोज जर हांगाल्यान पणजे वयतले तूं, पणजे वयतले 2 वरां रावन थंय रिटर्न येतले जाल्यार तूं कितके फारीक करतले पयशे. टॅक्सीचेर वचोंक परवडटले लोकांक. सपोज आमी कमी रेटीन सुद्दां चार्ज करया, हांगाल्यान 700 रुपया दिवया पणजे वचपाक, थंय रावलो परत येवपाक 700 रुपया, 1400 रुपया जातले. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की एप बेस्ड टॅक्सी येवन सुद्दां हो जो पळय सोशल मिडियाचेर जाणें कोणें प्रश्न मांडला दॅट इज इलॉजिकल. हातूंत काय लॉजिक ना. लॉजिकल आसलो न्हू नाल्यार गोवा मायल्स कित्याक चलयना आयज. गोवा मायल्साची गाडी एप बेस्ड टॅक्सी आहा. सो लोकलांनी गोवा मायल्स यूज करून पळोवपाची बाबा सवाय पडटा काय म्हारग पडटा त्यो. तेन्ना तांकां कळटलें सरकारान गोवा मायल्स हाडले हो इश्यू रिजॉल्व करतले म्हणून. 2018 2014 ओला हाडलो, प्रोटेस्ट जालो, ओला बंद पडलो. गोवा मायल्स हाडलो 2018 की बाबा टॅक्सी विशय रिजॉल्व करतलो म्हणून. टॅक्सी विशय रिजॉल्व जालो जावंक ना. परत तेंच्यांनी गोवा टॅक्सी एप हाडलो टुरिझम मिनिस्टरान. टॅक्सी विशय रिजॉल्व जालो जावंक ना. रिजॉल्व जावच्या विशय हितून आनीक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाली आनी आनीक त्रास जावंक लागलो लोकांक. सो ऑलरेडी सरकारान सांगता जर आपल्या कडेन 2 एप बेस्ड टॅक्सी आहा गोंयांत म्हणून ती लोकांनी यूज करून पळोवपाची बाबा तुमकां खरीच सवाय पडटा काय म्हारग पडटा ती. कित्याक हांव तुमकां आयज सांगता एप बेस्ड टॅक्सी जी गोवा मायल्सूच धरया तांकां एअरपोर्टाचेर कावंटर दिल्ले आहा. इवन गोवा टॅक्सी एपाक सुद्दां कावंटर दिल्ले आहा. सो ती फ्रॉम एअरपोर्ट टू कोस्टल बेल्ट येता, कोस्टल बेल्टार येता रावतात तेजे आनी एपाचेर फिशिंग करून हांगाल्यान परत कोस्टल बेल्टार भाडे हांगा एअरपोर्टार भाडे व्हरता. म्हणजे ती चलतना तशीच चलता रुटाची बस चलल्या भशेन. सो सपोज तांकां जर हांगाल्यान सांखळे जावन बिचोले भाडे घेयनात ते कित्याक थंयसरल्यान तांकां रिटर्न फेअर मेळना म्हणून. एज वेल एज आमी हांगाल्यान बिचोले जावन सांखळे जर भाडे येत नाल्यार आमी मारता भाडे. मारता म्हणजे कितें आमचे पळय प्रिपेड गॅजेटेड रेट आहा तितून आमचे सगळे कवर जाल्ले आसता रिटर्न येवपाकूय. तर प्रिपेड टॅक्सीचे आमचो तो कॉन्सेप्ट असो आहा. सो आयज लोक जे म्हणटा पळय आमकां टॅक्सी यूज करपाक जाय तेंच्यांनी अवश्य गोवा मायल्स घेवन पळोवपाची बाबा तितून कितें तथ्य आहा. तुम्ही म्हणटात की हातूंत भितर तथ्य बित्य जाणें कोणें पळय जाका एक्सपिरियन्स करपाक जाय पर्सनली एक्सपिरियन्स करचे. बेश्टेच कोण जे पळय गोंयचे टॅक्सीकार भाव आसा तांकां गाळयो मारच्यो न्ही. कारण पयलीं प्रायसींग कंपॅरिझन जे आसा ते तुमी म्हणटा तशें ना. प्लस मायनस काय ना, प्रायसींग कंपॅरिझन करप इट इज इलॉजिकल, म्हणजे ते बरोबर न्ही. पळय विशय आहा आता प्रायसिंगेचो. जर सरकाराक जाय ट्रान्सपरन्सी जावं युनिफॉर्मिटी जर रेट तीन जाय जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन कम विथ एनी मेकॅनिझम. जशें आदी आसलें की बोर्ड लायताले पॉयंट टू पॉयंट, जावं आमच्या हॉटेला फुडल्यान बोर्ड लायताले, जावं गॅजेट मॅन्डेटरी करपाची गाडयेन, जावं तेंच्यांनी वेबसायट काडपाची वेबसायटीर रेट मेन्शन केल्ल्यो आहा. आमी भाडे मारपाक बिझनस करपाक रेडी आहा. आमच्या भितरूच आमचें कॉम्पिटिशन आसता. एक कोण 50 रुपया गॅजेट रेट नोटिफायड रेटी पेक्षा 50-100 रुपया कमी करून भाडे मारता कित्याक तेंच्या उदरनिर्वाह जावंक जाय म्हणून. बट विशय असो ना की आमी लोकांक लुटता. हे फक्त कोण एसी ऑफिसांनी रिमोटार बसून भाशणां दिता दॅट इज रॉंग. लुटतात हो एक प्रश्न जालो जे लोक म्हणटात ते. ओके, दुसरी गजाल आसा ती सामकी व्हेरी इम्पॉर्टंट. टॅक्सी माफियास हो एक खुबशे जाण लोक टर्म यूज करतात. हाजेर तुमी कशें एलॅबोरेट करतले? कारण म्हाका पर्सनली हो टर्म यूज करपाक बरो दिसना आनी हांव पसून खूब जाणांक सांगता नोबडी इज माफिया, नोबडी इज हे, नोबडी इज ते. कारण प्रत्येकाक आपले पोट आसा. पूण असो कित्याक लागून हे सिच्युएशन तुमकां क्रिएट जालें दिसता की लोकांनी हे यूज करचें पडलें? काय हातूंत भितर तुमकां दिसता की आनी कोण कंट्रोवर्सी करपाक सोदता? 100%. पूण कोण? ही सरकाराची कॉन्ट्रोवर्सी आहा. सरकारच कंट्रोवर्सी करता. 100% सरकाराची कॉन्ट्रोवर्सी आहा. सरकाराक जाय हे धंदे एग्रिगेटराच्या हातीन दिले. सरकाराक कितें फायदो आसा? फाल्यां जर समजा जर तर एग्रिगेटर्स आयले, एप बेस्ड टॅक्सीस आयल्यो,
सरकाराक कितें फायदो आसा? सरकाराक सरकार म्हणटाले की आमी एक फाटी अशे मिटर अशे लायले टॅक्सीनी जे ऑलरेडी दिश्टी पडटात, ते तुम्ही जर तर ऑन प्रायोरिटी लेवल समजा जर तर सारखे चलयले एज पर गायडलायन चलयले जाल्यार इश्यू सगळे सॉल्व जाले. हांव हे दोन्ही क्वेश्चन कंबायन करता एंड आय नीड यू अ प्रॉपर आन्सर ऑन दिस. रायट. आता विषय कसो आहा, तूं म्हणटा सरकाराक कितें फायदो? मिटराचेर येवया. मिटर आता हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे मिटर आता 3,000चे डिवायस त्यांच्यानी आमकां 11,500 विकलो एकाच वेंडरा कडल्यान घेवन. सो आता हितून कोणाक फायदो आहा तो तुमी चिंतपाचो गरज आहा. आयज आमकां 4,652 इयरली रिन्युअल घेता मिटराक, इयरली रिन्युअल. तो आज 4,652 कोणाच्या बोल्सान वयता त्याच तुमी विचार करपाचो. दुसरी गजाल कशी आहा, आता गोवा मायल्स ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा आमी रेदर दॅन लुकिंग एट पब्लिक्स एडवांटेज दे आर लुकिंग एट देअर ओन एडवांटेज अशें तुमी म्हणटा. अशें दिसून येना. आता गोवा मायल्स मोविन गुदिनो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तो म्हणटा गोवा मायल्स आमी हाडलो, कळ्ळें तुका? तो आपलो एप म्हणटा. दुसऱ्या सायडीक पळोवंक वचत टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे सांगता गोवा टॅक्सी एप आपलो, आपणीन हाडलो. सो हे स्वताचो एप हाडटा म्हणटा हांकां कितें फायदो आसतलो न्हू. पण कशे विषय कसो आहा, ह्यो जे कमिशन आहा हे कमिशन खंय शेअर जाता लोकांनी चिंतपाचो विशय आहा. गोवा मायल्साक लोकांनी गोंयकारांनी कित्याक गोवा मायल्स सर्वीस घेवंक ना? गोवा मायल्साक आमचे नीज टॅक्सीकार कित्याक जॉईन जावंक ना होय प्रश्न एक आहा. कित्याक आयज जे पळय गोवा मायल्स गाडयो जॉईन जाल्या तो मोस्टली मायग्रंटाच्यो आहा. सरकारान कांयच पळयनासतना काडून मायग्रंटाक गाडयो दिल्ल्यो. दुसरी गजाल आहा, आय एम नॉट पुटींग एनी एलिगेशन्स आनी हांव कोणाक डिस्क्रिमिनेशन करूंक सोदिना. बट जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहात चडशे त्यांच्यानी आज गोवा मायल्साक हाडून गाडयो लायल्या. कोण पुलीस कॉन्स्टेबल आहा, जावन कदंबान आहा, अशें दिसून येता. हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट जो तुम्ही दिलो तो, कारण आज लोक पळयतात, कितलेशे लोक पळयतात आणि तुम्ही ओपनली म्हणला की गव्हर्नमेंट सर्वंट्स जे आसात एज पर रुल्स अँड रेग्युलेशन अ गव्हर्नमेंट सर्वंट कॅनॉट डू लायक दिस. तुम्ही ओपनली सांगतात आणि एलिगेशन्स घालतात की गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी कितलेशे जाणांनी टॅक्सी आपल्याल्यो काढून त्यो गोवा मायल्साक लायल्या म्हणून. हांव एलिगेशन घालना, आय एम नॉट पुटींग एलिगेशन, आय एम नॉट पुटींग बेजलेस एलिगेशन ऑल्सो. कितके फावटी ज्यो गोवा मायल्साच्यो गाडयो हांगा येयल्ल्यो आहा आनी तेन्ना पळय कायदो सुवेवस्था बिगाडला तेन्ना कळोन येयल्ल्यो आहा किंवा कोण तरी गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे आहा तेणी आपल्या भावाच्या नांवार बायलेच्या नांवार गाडी हाडलेली आहा. पण विशय कसो आहा, निजाचे पळय टॅक्सीकार आहा न्ही ते अजून एपार चडोंक ना आनी ते एपार चडचे ना. कित्याक लागून? कारण आज जेन्ना पळय सगळे डिजिटल वर्ल्ड आमी म्हणटा, टेक्नॉलॉजी इतली एडवान्स जाल्या, तुमकां दिसना की तुमी जर एपाचेर जर गेले जाल्यार हो तुमकांच फायदो आसा आनी हो तुमचोच फायदो आसा. परत इन रिटर्न ट्युरिझम जे कोण ट्युरिस्ट हांगा येतात ट्युरिझम सेक्टराकूय तो मेळटलो, गोंयच्या लोकांकूय मेळटलो. कसो तो तुमी सांगपाचो? टुरिझम पळय आतां कशें आमचो बिझनस आहा तो एप बेस्ड टॅक्सी ना, आमची क्लायंट बेज आहा. जे 20 वर्सां पयलीं सुद्दां ह्या धंद्यान आमी आहा, जे कस्टमर येवन गेल्ले आहा तांकां अजूनय आमी सर्वीस दितात. ते केन्ना जर सांगता बाबा मेरा भाई आने वाले आहे, मेरा दोस्त आने वाले, आमी अजून सर्वीस दिता तांकां. हेच्या पयलीं फॉरेनर ट्युरिस्ट येताले ते आमच्या घरा कडेन येवन आमचे कडल्यान गाडयो भाड्याक घेताले. आमचो तेंचे कडेन रिलेशन आहा. आतां खंयचे सिस्टमान कितें बसता कितें तें आमकां खबर ना, बट एप बेस्ड टॅक्सी गोंयान बसूंक शकना, फिजिबिलिटीच ना तेका न्हू. आनी आमी जेन्ना पळय फिजिबिलिटी ना म्हणटा तेन्ना आमी जॉग्राफिकली इकॉनॉमिकली हितून दिसून येता आमकां की बाबा फिजिबल ना म्हणून. टॅक्निकली आतां हितून चड वचोंक शकना हांव. बट आतां विशय कसो आहा, सरकार जर आयज आमकां म्हणटा एप बेस्ड टॅक्सीक वचोंक जाय, हे अशें दिसून येता खंय तरी कोणाक फायदो जावंक जाय म्हणून हे षडयंत्र चालू जाल्लें आहा. कित्याक आमचो पळय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहा तो आयज पावर पॉयंट प्रेझेंटेशनाक येता, स्टुडियोन बसता आनी तो दाखयता बाबा स्टॅटिस्टीक दाखयता अशें कडलें एप बेस्ड टॅक्सी चलतली, ग्रावंड रियलिटी ताका कांय खबर ना. तेणी म्हाका दिसता हो जॉब सोडपाचो, तो IAS आहा ते रिजायन जावपाचो आनी तेणी खंय तरी ओला जाल्यार उबराक सेल्समॅन म्हणून तेणी काम करपाचें. कित्याक हे चल्लात तशें. कित्याक आतां तुमकां आनी एक गजाल सांगता, तेंच्यांनी तो सांगता की आपूण स्टेक होल्डरां कडेन गेलो, तेणी आपले जे पळय तांचे बरे आसा, जे कोण पळय पॉलिटिशियन जे टॉप लेवल आसा, तुमी आतां जे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणलो, मिनिस्टर्स म्हणले, तांचे बरे आसा. पूण लोकांचें कितें? लोक काय तुगेले कोण पयशे घेवन ते सोशल मिडियाचेर उलयना. पर्सनली जेन्ना आमी पासोय मारता तेन्ना कितलेशे जाण हांव वचून तांकां मागीर समजायता अशें अशें ना, गोंयचे जे टॅक्सीकार भाव आसा तेय आमचेच आनी हांव तुमच्या सपोर्टाक येता. पूण जेन्ना लोक उलयता तेन्ना ते म्हणटा ना अशें आनी तशें. ह्या लोकांचें कितें? ह्या लोकांक तुमी कशें जे पळय लोक उलयतात कळ्ळें तुका, आमच्या अगेन्स्ट गोंयचे म्हाका तरी दिसता गोंयचे लोक आमच्या अगेन्स्ट ना. जे लोक उलयता पळय ते तेंच्या फावरान आहा, जे सरकाराच्या फावरान आहा तेच लोक उलयतात. कित्याक लोकांक आमची म्हणजे हातूंत भितर तुमी पॉलिटिक्सूय जाला म्हणटा, सरकार आनी ओपोजिशन तुमच्या फावराक सरकार तशें उलोवंक शकना. ओपोजिशन हांव राजकारण करिना हितून, बट विशय कसो आमचो धंद्याचो विशय आहा. हे धंदे आमी वाडयल्ले हांगर. आयज आमी एग्रिगेटर हाडप म्हणजे आमी सेल्फ एम्प्लॉयड बिझनस आहा तो काडून खंयच्या तरी एग्रिगेटराच्या हातीन दितले आनी आयज आमकां फुडें टॅक्सी माफिया म्हणटा न्हू, फाल्यां हांगर एप बेस्ड माफिया येवपाक आहा, एग्रिगेटर कॉर्पोरेट लॉबी येवपाक आहा. आतां विशय आसा गोंयान जे धंदे आहा, हे निजाचे धंदे आहा, ते निजाचे धंदे गोंयकाराच्या हातीन उरपाचे. हेच्या पयलीं जे धंदे आहा ते सगळे गोंयचे हातींतले सोंपलेले आहा. निमाणो हो ट्रान्सपोर्टाचो पळय धंदे आहा, जे पळय आमचे बसकार आहा, जे आमचे टॅक्सीकार आहा,
रिक्षेकार जावं पायलट आहा हे आयज आमचे बहुजन समाजाचे भूमिपुत्र हे भुरगे. सो आयज हो धंदो म्हाजे हिसपान तरी हो बहुजन समाजाच्या हातीन उरोंक जाय. आनी म्हाका दिसता आयज गोंयच्या लोकांनी चिंतपाचें आहा हेजेर की बहुजन समाजाच्या हातीन दवरतले नाल्यार गोंयच्या लोकांनी आमकां आयज सपोर्ट केल्लो म्हाका तरी जाय की तेंचो सपोर्ट केल्लो जाय. आनी म्हाका विश्वासूय आहा ते आयज आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. कित्याक नाल्यार हो धंदो आयज उद्ध्वस्त जावपाचो. सपोर्ट करपाचो हांगा प्रश्न येताय बी येनाय बी. कित्याक लागून ते सांगता दोन गजाली आसात. फाटले कितले अशीच वर्सां जालीं म्हाका दिसता 10 वर्सां मायज जालीं कंटिन्युअसली वर्सांतल्यान ऑन एवरेज 4 ते 5 फावटी तुमची व्हडल्यांतली व्हडली आंदोलनां जाता टॅक्सीकारांची. केन्नाच्यान ती सांगपाची गरज ना. म्हणजे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेन्नाच्यान आमी पळयतात की केन्ना नाल्यार केन्ना तरी तुमचें आंदोलन जाता. केन्ना आझाद मैदानार जाता, केन्ना आनी खंयच्या रस्त्यार जाता. पयर तुमचें मायकल लोबोजीकारा कडेन जालें आंदोलन. म्हणजे परस तें हांव एक व्हडलो तुमी स्टेटमेंटय दिल्लें म्हणटलो. थंयच्यानच आमकां मोगेंबो हू इज ऑलरेडी फेमस थंयच्यान तो ट्रेंडींग जावपाक लागलो. म्हणजे ही परिस्थिती कित्याक लागून येता की कारण वर्सान वर्स 4-5 आंदोलनां. म्हणजे सरकार म्हणटा आमी हें केलां, तुमी म्हणटा हें मान्य ना. सरकार म्हणटा आमी तें केलां, तुमी म्हणटा तेंय मान्य ना. कोण म्हणटा अशें केलां, तो म्हणटा तें मान्य ना. म्हणजे मान्य कितें आसा आनी हाजें सोल्युशन कितें. कारण तुमी जेन्ना आंदोलन करतात आनी वेन दीस सिच्युएशन अरायजीस जेन्ना अशी एक परिस्थिती येता तेन्ना हाका कितें तरी सोल्युशनय आसपाक जाय. आनी सोल्युशन जे सरकार दिता किंवा जे सोल्युशन तुमकां जाय अशें जावप हातूंत भितर कितें तरी सरकाराकय कॉम्प्रोमायजीस करपाक जाय, तुमकांय कॉम्प्रोमायजीस करपाक जाय. वॉट इज द ओवरऑल सोल्युशन जे तुमकां दिसता की हातूंतल्यान आसपाक जाय. गोंयांत आंदोलनां जावपाक केन्नाय चालू जाली टॅक्सीकारांची. आंदोलनां चालू जाली 2014 जेन्ना ओलाचें ऑफिस पणजेन उगडलें तेन्ना पयलें आंदोलन गोंयांत जालें. ओलाचें ऑफिस उगडलें म्हणजे गोंयांत एग्रिगेटर प्रमोट करपाक सरकारान चिंतलो. सरकारान कितें हो इश्यू रिजॉल्व करचे आसून सरकारान हो इश्यू आनीक तापयलो. व्हडलें आंदोलन 14 जालें. मागीर 18 जेन्ना गोवा मायल्स सुद्दां येवंक लागले तेन्ना म्हाका एक याद आसा. म्हणजे हांव हाजेर तुमकां एकच कामा खातीर डिस्टर्ब करतालो. 2014 तेन्ना हरशीं हांव कॉलेजीक बट आय यूज टू फॉलो अप एवरीथींग. जे पळय तुमी पळय आतां जे एप बेस्ड टॅक्सीची नांवां घेतली आनी बाकीची खुबशी एप्स आसात. हांणी ऑलरेडी मेट्रो सिटींनी आपल्याले जे पळय कितें पळय जें एक हें आसा पोजिशन आसा तें इस्टाब्लीश केल्लें. जावं बॉम्बे म्हणया, दिल्ली म्हणया, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद आनी केरळाकय ते तेन्नाच थंय येवपाक लागिल्ल्यो. तशेंच तांणी हांगा गोंयाकय घाले. सो हातूंत म्हाका दिसना की सरकाराचो कितें तरी तातूंत भितर हें आसलो. ऑब्वियसली ओपोज करपाक आपणें जर जाय आपल्याक जर कितें जर दिसता की इट इज गोइंग टू क्रिएट सम नॉनसेन्स हें तें आमकां धोको दिसता हें करपाकच जाय. बट आय थिंक इट वॉज देअर ओन डिसिजन टू सेट अप देअर ऑफिस इन पणजे. आतां तुमी म्हणटा आंदोलन आमी टॅक्सीकार करता म्हणटा न्हू. आतां तुमी बॉम्बे आनी बेंगलोर पळयत एप बेस्ड टॅक्सी चलता आनी तेच कितकेच फावटी एप बेस्ड टॅक्सीचे ओनर जे ड्रायव्हर आहात ते आंदोलनाचेर वयता. एवरी डे हो सिच्युएशन जाल्लो. हांव तातूंत फॉलो करता जावं तूं स्टडी करून येयला तेजे बद्दल आमकां खबर ना. बट आजच्या दिसान सुद्दां पळयत न्हू नाल्यार बॉम्बे कॅब एग्रिगेटराक जे गाडयो लायल्ल्यो आहा ते कसले ना कसले गोश्टीक लागून आंदोलनाचेर वयता. ही परिस्थिती गोंयांत फुडें येतली. गोंयांत वर्साक 8 आंदोलनां जातात न्हू. ती 365 डे एवरी दीस आंदोलन जातले जेन्ना एग्रिगेटर येना फुडें. पण विशय हा हे प्रायवेटायझेशन जावपाचो आहा धंद्याचो. एज फार एज आय नो ते आंदोलन करतात ते सरकाराच्या अगेन्स्ट करना ते तांच्या कंपनीच्या अगेन्स्ट करतात. रायट. कंपनीच्या अगेन्स्ट कित्याक करतात कारण जे पळय थंय पळय लोक आसात ते ज्यो पळय जे तांच्यो बेंगलोरच्यो लोकल टॅक्सीस आसात, बॉम्बेच्यो लोकल टॅक्सीस आसात त्यो यूज करतात. आनी ज्यो पळय कंपनीज आसात त्यो लॉसाक वतात बेंगलोर आनी बॉम्बे आनी त्यो तांच्या ड्रायव्हरांक दिवपाक शकतात. ताजे खातीर ते आंदोलन करतात. इन गोवा इट इज व्हेरी ऑपोजीट. त्या लॉसान वचना. लॉसान ते हे ड्रायव्हरांक घालता. आतां जर गोंयांत तीच परिस्थिती जातली फाल्यां एग्रिगेटर येना फुडें सदांच आंदोलनां जातली. तांचो विशय न्ही. हाजो तुमकां कित्याक फरक. तुमी आतां एक्झाम्पल दिल्लें न्हू बेंगलोर आनी बॉम्बेचें म्हणून तुमकां सांगता ही आंदोलनां जर झगडी जर जाली जाल्यार तुमी म्हणपाचें की पावतो साबरे जाले. कारण आतां गोवा मायल्स आहा न्हू गोंयांत दॅट ऑल्सो ओपोजींग दॅट गायडलायन्स. आतां कित्याक त्यो गायडलायन्स ओपोज करता. तुमकां कित्याक दिसता कित्याक लागून करता गायडलायन्स ओपोज कित्याक करता तेंका कळोंक जाय न्हू बाबा वाय दे आर ऑल्सो ओपोजींग गायडलायन्स. आतां पळय कशें आहा आमचो एग्रिगेटराक ओपोज आहा आमचो गायडलायन्सीक ओपोज आहा पण आमकां पॉलिसीच नाका न्हू. गायडलायन्स एग्रिगेटरूच नाका जाल्यार आमकां पॉलिसी आसपाचो प्रश्न येना. पण विशय कसो आहा हितून गोंयकारांचे धंदे सगळे सोंपतले. हांव परत सांगूंक शकता गोंयकारांचे धंदे सोंपतले. ऑलरेडी गोंयकारांचे धंदे सोंपलेले आहा. गोंयकारांचे कसलोच धंदो गोंयकारांच्या हातीन उरोंक ना. इवन आतां आदी कशें आहलें हांगर विशय आहलो गेस्ट हावजां बी आहली. ट्युरिस्ट येताले गेस्ट हावजांनी रावताले. आयज ही हॉटेल लॉबी येयली. तुका एक्झाम्पल दिता हॉटेल लॉबी येयना फुडें आयज ही गेस्ट हावजो बिझनस सोंपलो. गेस्ट हावज अक्षरशः काबार जाली. आतां ही गेस्ट हावज चलता कशी ही हॉटेल लॉबींचे पळय स्टाफ आहा चडशे 90% आउटसायडर ते स्टाफांक एकोमोडेट करपाक ही गेस्ट हावज चलता. विशय आहा कितें जर आयज गेस्ट हावजांनी 1,500 रुपयान रूम दिता नाल्यार ही हॉटेल लॉबी जी आहा पळय ती तशीच रेटीन रूम दिता.
हितून कॉम्पीट करूंक शकना, बारीक जे मनीस आहा ते कॉम्पीट करूंक शकना. आनी आतां तशेंच विशय आहा, आमी सुद्दां ह्या एग्रिगेटरा कडेन कॉम्पीट करूंक शकचे ना. ते मॉनिपॉली करतले, आमकां एकदां उद्ध्वस्त करतले. जे सेम बेंगलोराक जाल्ले ओला येवन 2 वर्सांनी जे लोकल टॅक्सीकार आहले, लोकल रिक्षेकार आहले, ते उद्ध्वस्त जाले. आनी आयज कर्नाटक सरकार सांगता तांकां तुमकां रिवायव करया म्हणून, ते आयज जावंक शकना. सो आमी हे सगळे येवच्या पयलींच आमचो ओपोज ताका लागून. हे धंदे हे बहुजन समाजाचे, हे धंदे हो वेवसाय बहुजन समाजाच्या भुरग्यांच्या हातीन दवरपाचो. कित्याक जे आता सुशिक्षित पिढी सुद्धा जी गोंयांत आहा, ही जी सुशिक्षित पिढी आहा, की आमच्या घरांत सुद्धा खूप जाण भुरगे ग्रॅज्युएशन केल्ले आहा, ते ह्या धंद्यान येता. हांवें 2001 ग्रॅज्युएशन केल्लें. सो हांव सुद्दां तेन्ना ह्या धंद्यान येयलो आनी ह्या धंद्यान आमकां अजून म्हाजो सर्वायव दवरला, अजून जिते दवरला. जेन्ना एग्रिगेटर येतले तेन्ना आमी जिते उरतले काय ना, धंदे उरतले काय ना, ते आमकां सांगूंक शकना. कित्याक आयज धंदे गोंयकाराच्या हातीन कसलोच उरोंक ना. फक्त म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्टाचे धंदे आहा पळय, तितकेच गोंयकाराच्या हातीन उरल्या. तुमी आतां जर पळोवंक वचात, जेन्ना पळय क्वेश्चन सर्वायवलाचो म्हणटात, म्हणजे जिते उरतले काय ना म्हणटात, तेन्ना एकच तकलेक म्हज्या येता. कारण हांगा जो इश्यू आसा, तुमचे इंटरनल जे इश्यूज आसात ते लोक म्हणटले आमकां पडून गेल्ले ना, ते जगमारले. आमकां फक्त हांगा प्रायसिंगाचो इश्यू पडला. जर तर समजा तुमी एप बेस्ड लेवल टॅक्सी जर कंपेर जर करत आनी ते जर तर प्रायस जर तुमी जर तर देवाय, तुमकां दिसना की ती तुमकांच एडवांटेज येतली आनी कितलेशे लोक तुमच्याच म्हऱ्या येतले परते. कारण एपाचेर वच, ताजेर तें डावनलोड कर, ताजे वयल्यान टॅक्सी बूक कर, मडगांवच्यान पणजे वचपाक थंय बट्टन मार, परत थंय पणजे वच, परत मडगांव हे करचे परस समजा जर तर एक टॅक्सीवालो कोणी जर तर आपल्याक रिजनेबल प्रायसींग दिता जाल्यार तो तुमकां फिक्स सुद्दां आनी तो तुमचो गोंयचो क्लायंट जावपाक शकता. अशें तुमकां आमी अजून लोकलांक सर्व्हिस दिना अशें म्हणना. आमी लोकलांक अजून सर्व्हिस दिता. कोणा हॉस्पिटलान वचोंक जाय, जावं कोणाच्या लग्नाक, कोणाच्या काजारांक जर गाडयो जाय, आमी अजून तांकां दिता. आनी ते कशें आसता मोस्टली फ्रेंडशिपीन खंय आसता, बाबा कितें दिता ते घेतले, पेट्रोलाचे घेतले जावं ड्रायव्हराचे घेतले आनी विशय तसो आहा. लोकलांक कोणाक यूज करूंक जाय गाडयो तेन्ना आमी 100% दिता. विशय असो ना की तुम्ही डायरेक्टूच एग्रिगेटर हाडटले आनी डायरेक्टूच तुम्ही हेजेर प्रायसिंगाच्या नांवार जावं टेक्नॉलॉजी नांवार आमकां सोंपूंक सोदतले. गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम टेक्नॉलॉजी. आमी अजूनय म्हणटा गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम मेकॅनिझम जितून तुमकां कितें दिसता सोल्युशन. हांवें तशें उदळे प्रश्न विचारिल्लो, आमी सगळे डिस्कशन केलें, पूण तुमचे कडेन कितें सोल्युशन आसा, म्हणजे अशें सोल्युशन जाणें सरकारूय हॅप्पी आनी गोंयच्या टॅक्सीकारूय हॅप्पी. सरकारान मिटर घातलो न्हू, सरकारान पळोवंक जाय बाबा मिटर चलता चलना, सरकाराचो कमण आसूंक जाय हेजेर. तरी पासून आयज सांगता सरकाराक, तुमी मिटराचेर मारूंक जाय भाडी, आमी मिटराचेर मारपाक रेडी आहा. तुमी सारको चॅक करात मिटर चलयता चलयना तो. जावं तुमकां जाय तुमी बोर्ड, आतां हेच्या पयलीं बोर्ड घातले प्रत्येक हॉटेला फुडल्यान. आमचो कॉन्सेप्ट मातसो डिफरंट आहा. आमचो कॉन्सेप्ट कसो आहा, गांवांत जर एक हॉटेल जालें, हॉटेला भायर थंयसर लागीं जे कोण विलेजर्स आहा ते गाडयो घेवन क्यू सिस्टमान भाडी मारता. आतां सपोज 30 जाण गाडयो घेवन मारता, 40 जाण, जसो क्यू येता तसो क्यूआन मारता ते भाडे. एक कोणाचे 1 दिसान सुट्टा, कोणाचे 3 दिसांनी सुद्दां भाडे सुट्टा. मोदीच जर खंयसर तरी गोवा मातशें गाडी येता थंयसर, आनी तेन्ना मागीर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाता. कित्याक आमचो जो आहा तो आत्मनिर्भर बिझनस आहा, तो बिझनस तसोच उरोंक जाय अशें आमचें एक म्हणणें आसलें. सो ताका लागून आमचें आसलें आतां की बाबा हे धंदे आमचे गोंयकाराचे. आनी हांव गोंयकारांकूच सांगता की बाबा तुमी आमकां खंय तरी हे सपोर्ट करपाचो, हे धंदे दवरपाक, हे धंदे आयज दवरपाक. कशें विशय कसो आहा, हे कोण तरी ब्युरोक्रेट्स येतले, हे आमचे धंदो सोंपोवंक सोदतले, हे खंय तरी एजंट जाल्ले आहा. आनी हेंच्यांनी आयज खंय तरी सेल्स टीम खंय ते वागतात. कित्याक आमकां आयज ते सांगता की आमी स्टेक होल्डरां कडेन उलयल्या म्हणून. तेंच्यांनी ते लिफलेटी घेतले आनी तेंचे पळय ऑफिसर आहा ते लिफलेटी घेवन भोंवले सगळ्याक. 2-3 कडेन मिटिंग्यो जाल्यो. कालांगूट मिटींग आहली डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाची, तेणी कॅन्सील केली. सो तेच्या भायर आमी आमचे डेलिगेशन तेजे कडेन धाडलें. डेलिगेशन धाडलें, 15-20 मिनटांची मिटींग आहली, थंयसर 3 वरांची मिटींग जाली. आमी तांकां आमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा, कित्याक लागून फिजिबल ना, आमी टॅक्निकल आमची टीम बसली, आमची डेलिगेशन फ्रॉम आरांबोल टू पालोलें, म्हणजे 15 जाणां भुरग्यांचें डेलिगेशन केलें. तेंचे प्रॉपर तांकां सांगून दिलें, सांगलें बाबा कित्याक आमी ओपोज करता ते. आज जी ते फ्लायरां घेवन भोंवताले, त्या फ्लायरार एक गजाल आहा आनी गायडलायन्सची दुसरीच गजाल आहा. एज पर दॅट फ्लायर जे पळय ते घेवन भोंवताले, तो मातसो उला नाल्यार उबराचो तो सेल्स जावं मार्केटींग करता आसतलो, जो IAS येयल्लो आहा तो. आनी तेजेर कितें सांगलें की लेवल 59 रातचे पासून तुमचो कितें भाडें मारता ते पेमेंट येतलो म्हणून. आनी आयज ती गायडलायन्साचेर तेणी बरयल्लें की 72 आवर्सा भायर तुका पेमेंट येतलो म्हणून, विदीन 22 आवर्स म्हणून. म्हणजे कितें आमी गायडलायन्स ऑपोज करतात, बट सरकार खंय तरी हितून तथ्य ना, हितून आपूण सारको आहा म्हूण सांगूंक शकना. ही फोटिंगपणां जाल्ल्या न्हू, आनी ह्यो धंदो सोंपोवपाची फोटिंगपणां जाल्ले. हे फोटिंगपणां तुमी क्लियर कट सांगतात की सरकार करता, ब्युरोक्रेट्स करता, मिनिस्टर करता, ते कळोंक जाय. पूण सरकाराक तुमी अशें कॉन्स्पिरसी करता किंवा तुगेलें षडयंत्र करता अशें म्हणून तुमकां दिसना की सरकार परत तुमकांच ओपोज करता. ताजे परस सरकारा कडेन वचून बऱ्या भशेन जर विशय जर तर मांडले, तुमी बरे भशेन मांडपाचो प्रयत्न केला, जावं ना म्हणना, पूण जे एक तुमी जशें म्हणटात की टॉपीक टू टॉपीक जर डिस्कशन जर जालें आनी ताज्या पयलीं
तुमचो फायदो सरकाराचो फायदो दोन्ही पळोवचे पयलीं लोकांचो जर फायदो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता सरकारूय हातूंतल्यान सोपी भितर सुट्टा तुमी सोपी भितर सुट्टा अशें तुमकां दिसना सरकाराक जाय न्हू आमी अजून टेबलार बसपाक रेडी आहा वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग आनी तुमच्यान कितें तरी विशय रिजॉल्व करया आमकां सदांच झगडोन धंदो करपा येना केसी घेवन धंदो करपा येना कित्याक आमचे झगडला केसी पडला हिस्ट्री शीट काडटा तुमकां खबर आहा आवाज बंद केलो जाता सो म्हाजो गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आहा कोण आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन रिक्वेस्ट आहा बाबा वील हॅव अ सिरीज ऑफ मिटींग आनी वील इश्यू रिजॉल्व करया वन टायम कळ्ळें तुका आमकां हे अशें परत परत मुलाखती दिवपाचें ना जावं आमकां आंदोलनां करपाचें ना आमकां जाय की हो धंदो आमी सुशेगाद सुरळीतपणी केल्लो तर मोगेंबो बाब म्हणटा की आमकां गोंयच्या टॅक्सीकारांक हो धंदो जो आसा तो स्मुथली सामको चलयलो जाय म्हणजे स्ट्रेट असो एक धंदो विदावट एनी ऑब्जेक्शन विदावट एनी कॉन्ट्रोवर्सी केल्लो जाय आनी ताजे खातीर सरकाराची मदत जाय दुसरे वटच्यान ते म्हणटात की आमकां एग्रिगेटर नाका एप बेस्ड टॅक्सी गोंयांक चलच्यो ना कारण गोंय ही मेट्रो सिटी न्ही गोंय हें ल्हान आनी गोंयचे जर तर आमी जर भोवजन समाजाचो आवाज राखपाक जाय किंवा जर तर गोंयचो धंदो जर तर सांबाळपाक जाय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट बिझनेस हें एक अशें आसा आनी स्पेशली गोंयचे नीज टॅक्सीकार भाव आसा ते अशे आसात जे जांणी हो धंदो राखून दवरला गोंयचे टॅक्सीकार अशें म्हणटात सरकार दुसरें कितें म्हणटा लोक कितें विचार करता हाजेरूच सगळें थारता की लोक गोंयच्या टॅक्सीकारा बरोबर आसात काय ना हे आमकां आतां ओपनली कळचें ना वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान वेगळे वेगळे तरेचो लोकांचो आवाज येता पूण लास्टाक हाजें सोल्युशन कितें हें मोगेंबोन सांगलां आतां तें सरकार खंयच्या तरेन पळयता हें मात आमकां वाट पळोवपाची गरज आसा आनी ताजे खातीर हांव तुमकांय सांगता जशें आज आमी विशय हांगा मांडले सगळ्यांनी हातूंतले काही विशय तुमकां आवडटले काही विशय तुमकां आवडचे ना पूण गोंय राखपा खातीर गोंयच्या लोकांचो आवाज राखपा खातीर आमी पळयत रावया गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत ओनली ऑन RDX गोवा देव बरें करूं.